막살바 제수 자시사 마기 원수 세바사 두 수리아 제수서 무스와르 보르소라에다 함체 바섯 막살바 함체 바섯 막살바 제수 자시사 바기 모두 수세바사 두 수리아 제수서 सगळी उबी रावन सुरवातीचें गायन गावुया 31 पान 15 सर्वेस्पराची सेवा करात. Lasani Sorvesporak makana Sogliamushano Evangelion kora Lasani Sorvesporak makana Sogliamushano Evangelion kora Sorvesporaci seva kora Adonataci Sorgida gaun bitul soto Soto sania Devabukan Alleluia 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 सगळ्या तुमकां बरो दीस दिवं. एमिसाची इंतेसवां मागतां सोंपून गेल्ल्या गिलेर्मिना डायस हिच्या आत्म्यांक सोंपून गेल्ल्या जुआंव नाझारेत हाच्या आत्म्यांक सोंपून गेल्ल्या कार्लोस आनी फ्रांसीस झेवियर आब्र्यो हांच्या आत्म्यांक तशेंच आमी मागुया इमानुएल जोझफ सोंपून गेल्यार 1 वर्स उरता. ह्या आमच्या भावा भयणांक सासणाचें जिवीत पुनर्जिवंत पण आमी मागुया. तशें मागुया आयच्या दिसा जल्माचे दीस संभ्रमतल्या वेत्सिया ओलिवेरा पयलो जल्माचो दीस संभ्रमता. मोनिका फेर्नांडीस एरन लॉपेस आनी लिना पिंटो हे आमच्या
भाव भयणां पासत मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, देवाचे उपदेश आमच्या जिवितांत आमी सांबाळूंक आनी ताचे कडल्यान ह्या उपदेश आमच्या जिवितांत आमी सांबाळून आमच्या जिवितांत भितर सरूंक देवाची देणी आमकां उपोतपणी घेवंक आनी देवा मुखार आमी सदांच नितळ आनी निर्मळ आसूंक आमकां सगल्यांक आदार आनी बळ मागून घेवया. आनी देवाच्या उपदेशांक आमी कान दिवंक ना, बरे भाशेन ते आयकूंक ना आनी आमच्या जिवितांत ताका जागो दिवंक ना म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणया, हांव पातकी सोर पदिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बाय घेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या दुतांक आनी मोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांचे दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेच्या देण्यांनी तांकां ओदीक ओदीक बोर बाबाटान बोरवाशान आनी मोगान तांकां हुरबैवंत कोर. आनी तुज्या आज्ञा सदांच पाळूं तांकां तीर आनी जागृत करून दवर. ह्या मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवी जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी देव ही सगळीं उतरां उलयलो. ताणें म्हणलें, हांव सर्वेस्पर तुमचो देव. हांवेंच तुमकां इजिप्त देशांतली गुलामपणाच्या तिकांतनांतली भायर काडली. म्हजे भायर तुमकां आनीक देव आसचे नात. मुर्ती घडोवन नाकात. वो वयर मोडबार वो सोकला प्रितुमेचेर वो प्रितुमी पोंदल्या उदकांनी आसात त्या कसल्याच वस्तूंच्यो मुर्ती करूं नाकात आनी तांचे मुखार साश्टांगी पडून तांकां बोजूं नाकात. कित्याक हांव सर्वेस्पर प्रेमाशाचो देव आनी म्हजो द्वेस करतल्या थंय बापायचें गुन्यांवांक भुरग्यांक नातवांक आनी पोंतवांक कास्त लायता. पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हज्यो आज्ञा सांबाळटल्यांक माप नासलेली काकलूत दाखयता. सर्वेस्परा तुमच्या देवाचें नांव सापसुबेन घेता त्या मनशाक कास्त लायनासतना रावचो ना. संवसाराचो उगडास धरात
सनवाराचो उगडास दवरात आनी तो देवाक भेटोवन सांबाळात. 6 दीस तुमी घास घेयात आनी वावर करात, पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुमच्या देवाक भेटयलोलो सनवार जावचो. त्या दिसा तुमी कसलोच वावर करचो न्हय. तुमी तुमच्या पुतांदुआंनी, तुमच्या चाकरांनी आनी चाकोरणींनी वो तुमच्या जनावरांनी आनी तुमच्या घरांत बिराड घेतलेल्या विदेशांनी, कारण 6 दिसां भितर सर्वेस्परान रचलो स्वर्ग आनी संवसार आनी दर्या आनी तातूंत आसा तितलें. पूण 7व्या दिसा ताणें विसव घेतलो. ह्याच खातीर सर्वेस्परान सनवाराचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र करून दवरला. सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्या देसांत लांब आवूंक तुमी भोगच्याक. तुमच्या आवय बापाक मान दियात. जिबेशी मारूं नाकात. पोरतवार करूं नाकात. चोरूं नाकात. तुमच्या पेल्याचेर लोतीक गवाय दिवं नाकात. तुमच्या पेल्याच्या घराची आशा दवरूं नाकात. तुमच्या पेल्याची बायलेची वो ताचे चाकराची वो चाकरण्याची वो ताचे बोयलाची वो ताच्या गाडवाची वो खंयचेच ताचे वस्तूची आशा दवरूं नाकात. देवाचें उतोरें. देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावं दी. तुजीं उतरां सौम्या सासणाच्या जिविताची. म्हणुया, तुझी उतरां सौम्या सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराची समूर्त सर्व बरी, जिविताची गोठाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरें, नेणट्याची जाणवाय. जबाब, तुजी उतरां सौम्या सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराचो आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजोड, दोळ्यांचो उजवाड. जबाब, तुजी उतरां सौम्या सासणाच्या जिविताची. सर्वेस्पराची भोक्ती भोव पवित्र, सद्दां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे, सगळे नितीचे. जबाब, तुजी उतरां सौम्या सासणाच्या जिविताची. बांगरा परस निर्भेर बांगरावून काळजाक तांची आस. मनवा परस पड्यांतल्या मनवावून ओदीक ते गोडवे. जबाब, तुजी उतरां सौम्या सासणाच्या जिविताची. उद्गार. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. देवाचें उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात ती खरेंच सुभागी. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy Sorvespora. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हणलें, मोपतेल्याची वपार समजून घेयात. राजाचें उतर आयकता आनी तें समजना तो वाटेर मोपलेल्या बिया सारको. देंवचार येवन ताच्या काळजान भोपलेलें तें काडून व्हरता. कळपी जमनीर पडलेलें बी उतर आयकता
आनी रोखडोच तें उर्बेन मानून घेता तो मनीस. पूण ताका आपणा भितर पाळनात आनी तो थोडोच वेळ थीर उरता. आनी त्या उतराक लागून कास्त वो दुमाळो येना फुडें ताचो विस्वास रोखडोच हालता. काट्यांनी ओपलेलें बी उतर आयकता तो मनीस, पूण ह्या संवसाराच्यो दास्ती आनी गिरेस्तकायेची भूल उतर दामोवन दवरता आनी ताका पीक जायना. बरी जमनीर ओपलेलें तें उतर आयकता आनी समजता तो मनीस हो पीक दिता. एकाक 100, दुसऱ्याक 60, तिसऱ्याक 30. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो जेजू देवाचें उतर परगोडटा आनी देवाचें उतर परगोडटाना जायत्यो वपारी सांगता आनी वपाऱ्यो सोंपून जाल्या उपरांत अशें म्हणटा, आयकूंक कान आसलेल्यांनी आयकुचें. लिसन दोज हू हॅव इयर्स. टी व्ही चॅनलाचेर जायते प्रोग्राम येतात आनी स्पोर्ट्स ह्या चॅनलाचेर असो एक प्रोग्राम येतालो, अ मिनीट टू विन इट. एके मिनटांनी तुवें जिखून जाता. आनी तेन्ना जो भाग घेता ताका अशें सांगतात, लिसन कॅरफुली. पयलीं आयक, जी कितें इन्स्ट्रक्शनां दिता ती पयलीं बरे भाशेन आयक. प्लेनान वेता तेन्ना, एअरक्राफ्टान बसता तेन्ना, वो स्पेस क्राफ्ट्स आसता तेन्ना थंयसर बेच्या आदीं इन्स्ट्रक्शनां दितात. बडी रेकॉर्डेड आसतात ती, पूण इन्स्ट्रक्शनां आमकां बरे भाशेन आयक म्हूण सांगतात. कोणूय एक टिचर, एक प्रोफेसर आपल्याच्या भुरग्यांक शिकयता तेन्ना, क्लासीन स्टुडंट्स आसात तांकां शिकयता तेन्ना, अदी करून मॅथ्स एंड सायन्स प्रॉब्लम सॉल्व करता तेन्ना तांकां म्हणटा बरे भाशेन आयक. वेन यू लिसन कॅरफुली, हाफ ऑफ युअर प्रॉब्लम इज सॉल्व. तुजें जें कितें सांगता ती बरे भाशेन आयकलें जाल्यार प्रॉब्लम आसा तें सॉल्व जातलें, अर्दें तरी सॉल्व जालें. हें सगलें कितें सांगता, कित्याचेर भर घालता, आयकपाचेर भर घालता. लिसन, आयकात. आयज काल आमकां आयकोपाची संवय ना आनी आयकूंक सोदनात. कित्याक आमच्या संवसारांत आमी गूल जालोलीं आसा. ह्या संवसाराच्या मौजांक आमी गूल जालोलीं आसा. ह्या संवसाराची दास्तींक आमी गूल जालोलीं आसा. आमच्या प्रस्नांत आमी गूल जालोलीं आसा. म्हणटूच आमच्याच भितर आमकां वेळ ना, आयकूंक आमकां वेळ ना. केन्ना केन्ना अशी एक इमेज, पिक्चर मोबायलाचेर पास जाता आनी पिक्चर एक भुरगें आपल्याच्या आवय आनी बापायक हांचे लागीं उलोवंक सोदता, पूण आवयक आनी बापायक तांकां आयकूंक वेळ ना, कित्याक तीं आपल्याच्या मोबायलाचेर आसा. मोबायलाचेर कितें येता, कितें मेळटा हातूंत तीं गूल जालोलीं आसात. भुरग्याक आयकूंक तांकां वेळ ना. इश्टानो, आयचें देवाचें उतर आमकां हें आयकून घेवंक उस्कायता. अदी करून जी वपार आमी आयकल्या, पोंप्याची वपार जेजू समजणी दिता आसतना म्हणटा आयकात. हो आयकता तो मनीस, द वन हू लिसन्स. आनी 4 फावटी म्हणलां जो कोण आयकता तो. आनी निमाणें म्हणटा तेन्ना आयकता तो हो मनीस समजता आनी आपल्याच्या जिवितांत फळ दिवंक पावता, पीक दिवंक पावता. पयल्या वाचमान देव उपदेश दिता इस्रायल परजेक. इस्रायल परजां इजिप्तांतलीं भायर सरलोलीं आनी सिनाय दोंगरा थंयसर तीं तिकाण कोत्तालीं, आपल्याचें रावणें कोत्तालीं. कितलोसो तेंप थंयसर तीं रावलीं, पूण तांचें तिकाण जाता आसतना आमी ह्या दिसांनी आयकलां कितलीं तीं देवाचें गुणगुणटात, कितलीं तीं मोजसाचेर आरोणाचेर गुणगुणटात, आयकूंक घेवंक राजी नात.
मानून घेवंक राजी नात. देखून आपल्याच्या जिवितांत निराशीपण भोगतात, दूख भोगतात, कोस भोगतात, त्रास भोगतात, आडकोळी भोगतात. आयज देवाचें उतर आमकां उक्तीपणी सांगता, बरे भाशेन आमी मानून घेता वो आयकता तेन्ना आमच्या जिवितांत पीक दिवंक पावतलीं, तेन्ना आमचें जिवीत आमी बोरतेन जिवंक पावतलीं. म्हणटूच मुगाळ भाव भयणीनो, देवाच्या उतराक आमी कान दिवया, बरे भाशेन आयकुया आनी तें समजुया. आनी देवाचे उद्देश आमच्या जिवितांत आमी पाळटलीं तेन्ना आमी बोरतेन जिवंक पावतलीं. तर हेंच देणें आमकां सगल्यांक मागून घेवया. भेटोनेक आमी गायन गावया. ना आमचे लागीं C25 पान तिसानीनो C25 पेज 39. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पदवीदारा देव बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या नाग्य पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा, आदी मागान वेगवेगळ्यो बोलयो तुका भेटोवंक तुजे पोळचेक तुवें फरमायलें. त्यो सगळ्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानान तुवें सोंपूनायक पावयलोय. तो जेजूचो येवन आयज आमी तुका भोक्तीन ओंपता तो दयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वीं अबेलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालोय, तशें आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कोर आनी ती समेस्ताचे सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. हय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळें सोताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूळ तुवें रोसलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याच्यो केली. ह्या खातीर सगळीं रोसना अनुदान कोत्ता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाखाणटा, तारण मेळोली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या स्वता भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती उच्चारता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय, उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो,
आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची खास, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रोगन, पातकांचें बोगसाण मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो जबाब दिवन आमी बाबाटाचो गोड परगटुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाता आनी कासींतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडां रोगो शेवतेल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचे विसालोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवस धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टाकोती मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें पोरचुळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची आनी आख्या संवसाराची दोया काकलूत कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये बागेवन झुजे तिच्या पोतीच्या सांगाती बागेवन धोम दोता आनी सोर काणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमीन. देवाची देणी आमच्या जिवितांत आमी अनुभवूंक ताका आयकूंक आदार मागून जेजून शिकवलेले मागणी आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राय आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तारणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगळ्यांक वायटांनी पातकांनी ताळ्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितांत गोठाय सवस्काय भलायकी पेकोवणी आमकां दी सर्वीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाटान बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांनी सुटय आनी सोर आकतांतली वाटाय. त्याग सुटकी पृथ्वी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. जेजून आमच्या सोम्यान आपल्याचे सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेदराच वड चलयता सासनाच्या सासना. आमीन. सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचेय सोवें आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. हो तो जिवो जेजू आमच्या जिवितांत भितर सोदता
आमच्या जिवितांतल्यान आमी फळां दिवंक हो जेजू आमकां आपल्याचे कुरपेन बोत्ता. सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्या घेतात ती सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या कातरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमचो देव प्रेम आशेचो देव, आमचो जण एकल्याचो तो अप्रेमीत मोग करता. ताच्या मोगाक उरूम आनी शेवट ना. होच देवाचो मोग आमच्या जिवितांत आमी अणभवुया. सर्व पोदवेदार आनी काकलुतसार देवा, तुज्या आख्खे रचणेचो तूं अप्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टावतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोनवाळेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्त पिडा नियंत्रणाक येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानांनी एक वॅक्सीन सोदून काडला ते मनशा कुळाक गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उसवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमीन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांची माये मोगाची दिश्ट घाल. सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें, तूं रातले पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी. ह्या मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबें आसूं. तुमचे सोबें आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. तुझे वाजा आमच्या बाबा शेवटाचे गायन गावुया. यू 35 पान 249. यू 35 पेज 249.